निलेश बाब, तुम्ही आज गडकरीक मेळलेले आसा, तुम्ही सगळे रिप्रेझेंटेशन दिवन कितें सांगले तुम्ही ताका आणि त्याचे कितें रिप्लाय? पयली आम्ही ऑनरेबल गडकरी सुदीन बाबा अंडर आम्ही आणि आमचा नरेंद्र बाबा अंडर आम्ही 10 तेजे बंगल्यार मेळ्ळे आणि त्याने 12:30 अपॉइंटमेंट घेतलो. मायन सेक्रेटरी प्लस पियुष गोयल आणि तो ताका पियुष गोयल पयलो आमकां लागता दिसलो कित्याक कोल मायन्स तो अजूनय पळयता. मागीर थंय पावतरी ताका कळलें की पियुष गोयल आसा तो फक्त कोला खातीर, आमचो लागता तोमार आज ना. तोमारान मागीर ताका 9 तारखेक दवरल्या मिटींग, तोमारा कडेन फिक्स केल्या 9 तारखेक परतून मिटींग. आणि गडकरी बाब फॉर आसा, त्याने सजेशन दिला की 3 भाशेचे करपाचे. एक कॅबिनेटान डिसिजन गव्हर्नमेंटान घेवपाचे आणि धाडपाचे, एक गव्हर्नर धाडपाचे. आणि त्याने ऑपोजिशन लिडर बाबू कोलेकराक सांगला की आम्ही रुलिंग सायड आसा आणि तुम्ही डायरेक्ट तुमचे ऑपोजिशन लिडराक करूया की सीएलपीन डिसायड केला आणि वांगडा आम्ही हो गोंयचो प्रॉब्लेम सॉल्व करूया म्हणून. आणि पियुष गोयल साहेब जो आसा तो आता आमकां परतून आता 5 मिटींग आसा, म्हणजे ताका तो विषय कळोना. त्याने स्टेटमेंट आनी कितें कामाक लागून येयल्लो ताका तो स्टेटमेंट कळोना. आता त्याने आमकां परतून 5 आपयल्या, आमी परतून 5 वयता मेळपा ताका. ओके, सो हेतून तुमचे मिटिंगेचे डिस्कशन फ्रुटफूल दिसता तुमकां? फ्रुटफूल नो फ्रुटफूल, ओनली आउटकम केन्ना जाता पयलीं कळटलें. आता इट इज टू अर्ली टू से, बट दे आर ऑल पॉझिटिव्ह. आणि आता स्टेट गव्हर्नमेंटान डिसिजन घेवपाचें कॅबिनेटाचे. गव्हर्नर आमी म्हाका दिसता फाल्यां आमी गव्हर्नर आज राती येतरी गव्हर्नराक फाल्यां अपॉइंटमेंट घेतले आणि वी विल टेल कॅबिनेट दॅट दे हॅव टू डू इन फेवर ऑफ द इकॉनॉमी ऑफ गोवा. मायन ओनर आमकां लागना, वी डोंट नो अबाउट मायन ओनर्स. आमकां लागता इकॉनॉमी ऑफ गोवा की चलचें आमकां खबर आसा की आमी पळयलां गोंयचे परिस्थिती कितें जाता ते. गव्हर्नमेंटाक आनी रेव्हेन्यू बंद जातलो, मागीर सगळे कामांच बंद पडटली. सो विथ दॅट इंटरेस्ट वी आर फॉर अशें म्हणून आमी ताका सांगतले. सो तुम्ही एक फ्रुटफूल विजीट करून दिसता तुमकां, म्हणजे तुमचे पॉझिटिव्ह आसा तुम्ही? विजीट जाता फ्रुटफूल, एक विजन जाता सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व. विजीट आणि परतून 9 तारखेक येतलो सुदीन बाबा आमकां जिवाक परतून.